नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. युक्रेनात अडकल्ल्या भारतीयांक शेजार राष्ट्रांतल्यान उखलूंक हालचाली. रोमेनिया हंगेरीचो मार्ग एअर इंडिया रवाना. प्रधानमंत्र्याचे 24 वरांत उंचेल्यो सुरक्षा बसका. छत्तीस वरां भितर युक्रेनात नासधूस करून रशियन सेना युक्रेनाची राजधानी किवात. रशियाचेर संवसारीक निर्बंध. UN सुरक्षा परिषदेत थाराव. रशियार युक्रेनाचे वाटाघाटीचे शिनार. महाराष्ट्र दोडा मार्गार बांदता धरण. सादूर जायात. पर्यावरण जाणकार केरकाराची गोंय सरकाराक शिटकावणी. धरण जाल्यार चांदेल प्रकल्पाचेर परिणाम. पेडण्या उदकाक मारामारी. MPTची जाली MPA. नुस्तेमाराच्या कपलाक आठयो. आता गोंय सरकाराचे कोंत ना. फिशिंग जेटीच्या नांवान सरकारान तोंडाक पुसली पानां. नुस्तेमाराक जेटीचो हुस्को. शेनवारा सावन गोंयांत शारांनी कार्नवाल परेड. टुरिझमाच्यो गोंयभर कार्यावळी. पणजे बीच कार्नवाल. वेंचणुकेच्या निकाला आदी किंग मोमो राजवटीक येवकाराची तयारी. युक्रेनात अडकल्ल्या भारतीयांक शेजार राष्ट्रांतल्यान उखलूंक हालचाली. 60,000 मायज भारतीय युक्रेनात अडकल्यात. तांकां व्हाया रोमेनिया हंगेरी एअरलिफ्ट करूंक हालचाली चल्ल्यात. एअर इंडियाची 2 विमानां बुखारेस्ट आनी बुडापेस्टाक आज रवाना जातात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 24 वरांत दुसरी उंचेली बसका. रशियाची फौज युक्रेनाच्या राजधानीत दाखल. रशियार युक्रेनाच्या अध्यक्षांचे वाटाघाटींक तयारीचे शिनाल. रशियाच्या अध्यक्षान गॅर्राची घोषणा करता म्हणसर 36 वरात रशियाची फौज युक्रेनाची राजधानी किवात रणगाडे घेऊन दाखल. 24 वरात मिसाईल, रॉकेट बॉम्बिंग, रणगाड्यांचो मारो आणि आम गाड्यांनी सगळे उद्ध्वस्त. युक्रेनाचो चेहरोच बदललो. युक्रेनाची अशी भयानक स्थिती जाल्या. लोक जीव साल्वार करूंक बंकर आणि सबवेच्या आलाशिऱ्याक. तातूंत 60,000 भारतीय अडकल्यात. चडशे विद्यार्थी. युक्रेनाचो एअरस्पेस बंद केल्ल्यान फ्लायटी बंद. शेजार राष्ट्रांतल्यान इव्हॅक्युएशनाक पर्यायी मार्ग काडूंक विदेश वेव्हार मंत्रालय युक्रेनांतलो भारतीय दूतावास ॲक्टिव्हली वावुरता. विदेश वेव्हार मंत्रालयान सोशल मिडिया आनी हेर माध्यमांतल्यान युक्रेनाच्या बॉर्डर वाठारांत अडकल्ल्या भारतीयांक रोमानिया, पोलंड, स्लोवाक रिपब्लीक आनी हंगेरीच्या रेस्क्यू टीमींक संपर्क करपाचो सल्लो दिला. ट्वीट करून मोबाईल नंबर रिलीज केल्यात. इव्हॅक्युएशन मिशनाचेर बुखारेस्ट आनी बुडापेस्टाक वचूंक एअर इंडियाच्यो 2 खासा फ्लायटी भायर सरतात. सरकारान एअर इंडियाच्यो फ्लायटी ह्या देशांनी धाडून भारतीय नागरिकांक रेस्क्यू करपाचें थारायलां. अडकल्ले चडशे विद्यार्थी मेडिकलाचे आशिल्ल्यान IMA सक्रिय जाल्या. युक्रेनाच्या परिस्थितीचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची उंचेले सुरक्षा समिती बरोबर 24 वरात दुसरी बसका. प्रधानमंत्री मोदी आणि चीनाचो अध्यक्ष शी जिनपिंगाचे पुतिना बरोबर फोनार उलोवप जाले. अमेरिका धरून जर्मनी, UK, युरोपीय संघराष्ट्रा, जपान, ऑस्ट्रेलियातूनय रशियाचेर आर्थीक आणि व्यापारी निर्बंधांचो मारो सुरू केला. रशिया आड थाराव UN सुरक्षा परिषदेत मतदानाक येता आसतना सांजे युक्रेन आणि रशियान वाटाघाटींक तयारेचे एकमेकाक शिनाल दिले. ते वटेन गैर नाका मनीसपण सांबाळात म्हूण पुतिनाचेर रशियन धरून संवसारभरांतल्यान लोकांचो दबाव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रशिया घेर्रार. संवसार रशिये आड रस्त्यार. गोंयच्या रशियनाचो कार्नवाल. वर्स प्रमाण गोंयांत रशियनाचो कार्नवाल दबाज्यान. पेडण्या मोरजे दर्यादेगेचेर गोंयांत स्थायीक आनी ट्युरिस्ट रशियनांनी कार्नवाल फुलयलो. नाच रंगाच्या तालार दर्यादेग फुल्ली. युक्रेना आड गॅर्राक लागून रशियांतय पुतिना आड निदर्शनां. गोंयच्या रशियन कार्नवालांत पीस नो वॉर.
मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटीज ॲक्ट MPAचो गोंयकारांक भंय पडला. तातूंत CZMPचेर पोर्ट लिमीट मार्किंग केल्ल्यान मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीक दर्या वाठाराचेर पुराय कायदेशीर हक्क मेळटा. आतां आम आदमी पार्टीन ताचो मुद्दो काडला. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमार आनी दर्याचेर पोट चळोवपी नुस्तेमारांचें पोटपाणी खंय कॉर्पोरेटांचे भरीक. CZMP प्लॅनाच्या बाबतीन जितले मिटिंग्यो जाल्यो, पब्लीक हियरींग जाली, थंय वचून आमी आमचे जे मुद्दे आसा, जे गोंय सांबाळपा खातीर मुद्दे आसा, ते थंय सादर केल्या. आम आदमी पक्ष सदांच गोंया फाटल्यान आनी गोंयकारां फाटल्यान आसतलो. NCZMAचें जें डिसिजन जालें, त्या डिसिजना नंतर एक गोष्ट क्लियर जाली. आतां MPTक जे मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणून जी एक ऑथॉरिटी मेळ्ळी, जो स्टेटस मेळ्ळा, ताचो स्टेटसाचो गोंयच्या लोकांचेर आनी गोंयचेर कितें परिणाम जातलो हें समजून घेवपाक जाय. ह्या स्टेटसा नंतर MPT गेट्स एक एक्सटेन्सिव्ह पावर मेळटा. जितली आमची भांगराळें जे कोस्टल लायन आसा, जी बिचीस आसा, त्या बिचीसाचेर पावर मेळ्ळो, ताचेर ऑथॉरिटी मेळ्ळी MPT. आनी हाच्या मुळे जो गोंयकार भाव, जाचें दैनंदीन जे जीवन आसा, ह्या दर्या देगेर जे वसलेले आसा, त्या दर्या देगे वयल्यान ताजे जे डेलीचे कामकाज चलता ते तातूंत व्यत्यय येतलो, तातूंत इंटरफियरन्स जातलें, तातूंत ते करपाक ताका मेळचें ना. तेन्ना 10 तारखेर सगळे निवडून येतले तेन्ना असेंब्लींत आमी प्रायवेट मेंबर बील घालतले. आमी प्रायवेट मेंबर बील घालतले की MPTंत जितलो कोळसो आयज स्टोरेजान आसा, all that coal has to be removed. MPT should be clear. Marmagua should be clear of coal. Goa should not hold any coal at MPT. आता हे म्हणले म्हणटकच गोवा should be replaced with business. म्हणजे बोट्यो ज्यो येवच्यो आसात, कोल घेवन येतल्यो, त्यो आमी बंद करपाक जाय. आनी त्यो बंद करून गोवा should be promoted as a pharmaceutical hub. So we have to replace coal business to pharma business. Who else will be able to do this? So we strongly oppose and condemn this act, what is being done. The NCSCM should take back and make a revision and come back and make sure that the port limits is taken out. And only if they do this, then only the entire coast will remain under the control of locals and local governing authorities and under the state government. महाराष्ट्र दोडा मार्गार फुकेरी हनुमानगडाच्या वाठारांत धरण बांदता. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकाराची शिटकावणी. धरणाचो कळणे न्हंयचेर परिणाम जातलो. ही न्हंय चांदेल धरणाक मेळटा. मोपा विमानतळ आनी उद्देगांक गोंय सरकार चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची तांक वाडोवंक सोदता. फुकेरी धरण जाल्यार पेडण्या उदकाक खंय मारामारी. दोडामार्ग तालुक्यातल्या विर्डी हांगासर महाराष्ट्र सरकारान जे धरणाचे बांदकाम उबारले, त्या बांदकामा खातीर जो पर्यावरणीय परवानो जाय तो महाराष्ट्र सरकारान घेवंक ना. आनी ही जेन्ना बाब आमी म्हादय पाणी वांटप लवादा समोर लक्षात हाडून दिली, त्या बरोबर महाराष्ट्र सरकारान आमी ह्या संदर्भातलो पर्यावरणीय दाखलो जो आसा तो घेतले अशें सांगले. पूण आजून मेरेन ह्या विर्डी धरणाक तेंच्यांनी पर्यावरणीय दाखलो आसा तो घेवंक ना. हें काम तशेंच आसतना, अर्दवट आसतना महाराष्ट्र सरकारान सध्या दोडामार्ग तालुक्यांतल्या फुकेरी ह्या गांवान जंय ऐतिहासीक असो हनुमानगड आसा, त्या परिसरान हें धरणाचें काम जे आसा ते नेटान सुरू केल्लेलें आसा. ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी ह्या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरान जाता. आनी मागीर हे उदक जे आसा हें फुकेरी गांवांतल्या दोणी खोल हांगा येता. आनी दोणी खोलांतल्यान हें उदक जें आसा ते तळकट गांवांतल्यान कळणे नदीक मेळटा. तर हें उदक जें आसा तें चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो, तेका हें उदक मेळटा.
सध्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्याची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आनी एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आनी औद्योगिक आस्थापना खातीर जे उदक जाय ते उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली आनी अशा पार्श्वभूमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट आयतली। ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आनी ह्या संदर्भान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जाय, तो कांयच केल्लो ना आनी महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जें आसा हे काम सुरू केल्लें आसा। आमी धरणा विरोध करता ते हेच्याच खातीर की अशा प्रकारचे धरण प्रकल्प जेन्ना जाता तेन्ना तेतूंतल्यान ना पेयजलाची ना शिंपणावळीच्या उदकाची गरज भागना। हाचो कटू अनुभव जो आसा हो आमकां साळावली धरणाच्या माध्यमांतल्यान आनी तिळारी धरणाच्या माध्यमांतल्यान समोर उबो आसतना महाराष्ट्र सरकारान कुकेरी हांगासर ह्या परिसरांतल्या लोकांक उदकाच्या पिवपाची उदकाची सोय करपा खातीर हो धरण प्रकल्प आमी उबारता अशें जरी सांगला तरी हे पुराय तरेन अतिताय आसा, कारण हातूंतल्यान महाराष्ट्र सरकारचो हेतू जो आसा हो स्पश्ट जावंक ना। सिमेंट कॉन्क्रीट लॉबी जी आसा ती आमच्या देशान नेटान काम करता आनी तेचोच हो पुरावो महाराष्ट्र सरकारान आमकां कुकेरी गांवांत दाखोवन दिल्लें आसा। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. वेंचणूक जाली तरी फोंडेकार उलोवंक तयार ना हाचोच अर्थ लोकांक बदल जाय। अपक्ष संदीप खांडेपारकाराचो दावो। आप मोगो म्हणटा फोंडे पयशांचो खेळ जाला पूण लोक पिसोना। रवी म्हणटा थोडे बीजेपी वाले आड वावुरले तरी येतलो तोच। काँग्रेस म्हणटा फोंडेचो सीट परत येता। आरजी म्हणटा फोंडेच्या गांव तांचे बरोबर। पोस्ट पोल मतदारसंघाचे माळेंत आज फोंडे। आफ्टर इलेक्शन एक माहोल आसतालो आनी सर्वसाधारण एक लोक मत व्यक्त करताले की आमकां निवडून आयलो अशें ह्या फावटी पळोवंक मेळना। लोक अत्यंत सायलंट आसा, कांयच प्रतिक्रिया दिना। म्हाका दिसता लोकांनी योग्य निर्णय घेतलो असो दिसता गोंयच्या फुडारा विशीं। ज्या तरेन म्हाका प्रतिसाद मेळिल्लो प्रचाराच्या हातूंत, म्हणजे लोकांनी जे वेलकम केल्लो जे वता थंय, ताचे वयल्यान म्हाका खात्री आसा की नक्कीच विजयी जावले। थोडे BJP कार्यकर्ते जे आसात तेणी मातशें भितरल्यान एगेन्स्ट काम केलां आनीक तरी सुद्दां म्हाका प्रॉब्लम ना, कित्याक कितलेंय कोणें विरोध करूं पूण लोक जे आसा जनता ते आसा म्हाज्या वांगडा आसा आनी सगळ्यांनी म्हाका वोट केल्लो आसा आनी तो सीट BJP वाटी जे आसा फर्स्ट टायम पयले फावटी हो सीट आमचो गोंय फोंडेचो तो BJPक येता। जी लोकांक लोकांनी विचार केलो की लोकांनी जर BJP हाडल्यार म्हारगाय अशी कंट्रोलान येतली आनी ना जाल्यार हांकां सगळ्यांक जे कोणी जर दुसरे सरकार गेले जाल्यार तांकां म्हारगाय वाडटली, कारण तांकां सगळे तरेचे वाडोवचे पडटले आनीक सेंट्रलची मदत जी जाय हे हाडपाक शकची ना। कारण ह्या फावट सायलंट वोटींग भरपूर जाला। अजून पर्यंत खंयचोच पक्ष शुअर ना की लोकांनी कोणाक मतदान केलें। आमी कोणाक पयशे वांटूना, आमकां पयशे दिवन कोणाली मतां विकती घेवपाची ना, कारण आमकां हाजे मुखार लोकां खातीर काम करपाचें आसा। बाकीच्या सगळ्यांनी लोकांक पयशे वांटल्या पूण ते शुअर ना की त्याच लोकांनी तांकां मत मारलां काय म्हणून। ह्या फावट सरकारा भितर आमी आसतले ही गॅरंटी आमकां आसा, सरकार आम आदमी पार्टीचें आसतलें। हे जे वोटींग पर्संटेज पळयत आनी जसो रिस्पॉन्स आसलो लोकांचो त्या दिसा तो पळयत जाल्यार म्हाका खात्री आसा की फोंडेचो सीट हो काँग्रेसीकूच उरता आनी बरे मताधिक्यान आमी जिखून येता। आनी ओवरऑल जर आतां गोंयचें पळयत जाल्यार गोंयानूय हो कल काँग्रेसीच्या वटेनूच आसा, लोकांनी दिल्लो आसा। जी म्हाका दिसता क्लोज म्हणजे जी
सेकंड हें आसतलो तो BJPच आसा आमचो कॉम्पिटिटर. म्हाका दिसता काँग्रेस म्हजी वैयक्तीक मतां हें सगळें पळयत जाल्यार एक आमी 11,000 मतां कडेन पावतले. भरपूर म्हणजे भरपूर पयशांचो खेळ जालो. कळपाक येता की वोटरांक थंय 3,000 5,000 रुपया दिवपाक गेले. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की इतले आसून सुद्दां आमी जें काम केलां 4.5 वर्सांत त्या कामाचें कौल आमकां जरूर मेळटलें आनी त्या कामा निमित्यान आमी 100% जिखून येतले हेजेर म्हाका संपूर्ण तरेचो गॅरंटी आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 10 मार्चाक MG वील बी अ मेजर पार्ट टू फॉर्म द गव्हर्मेंट आनी वी वील कीप वर्किंग फॉर अ बेटर रायझींग फोंडा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 10 मार्चाक फोंड्या MGP सीट जिखतले आनी फुडें फोंड्याच्या 5 वर्सां खातीर बऱ्या कामा खातीर बऱ्या तरेन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक फोंडा मतदारसंघात बरो सपोर्ट आसा, बरो रिस्पॉन्स आसा. गांवाचे गांव रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आसा. जेन्ना आमी डोर टू डोर गेल्ले लोकांनी ब्लेसिंग्स दिल्ले. सो आमकां फूल विश्वास आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सीट फोंडा मतदारसंघान येतले, बरे मार्जिनान आमी जिखतले आनी सरकार ह्या फावट जातलो. लोकांकूय कळिल्लें आसा वोटाचो इम्पॉर्टन्स कळिल्लें आसा. आमचें गोंयचें अस्तित्व कशें सोंपपा पावलेलें आसा, कशें आमी मायनॉरिटीन पावला, कशें जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या हातींतल्यान वचपा लागलेले आसा हें लोकांक कळिल्लें आसा. सो फोंडा जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना लोकांनी दाखोवन दिला की गोंयकार युनायट आसा, जागृत आसा. आयतारा नॅशनल इम्युनायझेशन डे. गोंयांतूय 27 फेब्रुवाराक 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पोलियो डोस. 2 थेंब घेवचे म्हूण इम्युनायझेशन ऑफिसर दोतोर राजेंद्र बोरकाराचो उलो. अंदू 1,05,000 वयर भुरग्यांक डोस दिवपाचें टार्गेट. 667 बूथ थारल्यात. मोहीम गांवांगांवांनी व्हरतले. शेजारी पाकिस्तान बांगलादेशांत पोलियो केशी अजून येतात. भारतांत फाटलीं 11 वर्सां सावन केस ना. पोलियोची परत एंट्री जावंक जायना म्हूण मोहीम. भुरग्यांक पयलीं कितले डोस घेतल्यात किंवा केन्ना डोस घेतल्यात इवन अ डे प्रायर अशा सगळ्या भुरग्यांक ऑन 27 फेब दॅट इज संडे वी वील बी गिवींग 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वॅक्सीन. गांवांतल्या वाठारांत जितले गांवठीर वाठारा भागान आमकां वचपाक मेळटलें तितल्या गांवठीर भागान आमी वतले आनी 667 बूथ्स आमी सिलेक्ट केल्यात आनी आवर प्लॅनिंग युनिट्स आर 36 प्लॅनिंग युनिट्स. म्हणजे जी आमची गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स आसात त्या सगळ्या सेंटरांनी आमी बूथ्स तयार करून लोकांक जितलें कन्विनियंट जाता तितलें कन्विनियंट करून आमी हें वॅक्सीन दितले. आमचें ह्या वर्साचें टार्गेट आसा 1,05,083 चिल्ड्रन. सो इतलीं भुरगीं आमकां वॅक्सिनेट करपाचीं आसात. दीस पोलियो वॅक्सिनेशन आतां आमी जो NID करतात इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस बिकॉज आमची जी नेबरींग स्टेट्स आसात लायक पाकिस्तान धरात, अफगाणिस्तान हांगा आजुनूय दो इन व्हेरी लेस नंबर आमकां आजुनूय केसीस थंय सापडटात. अँड फ्रॉम देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट डिसीज मे कम टू अस बॅक. So as a precautionary measure and to strengthen our immunization against polio and to maintain that elimination status, we have to vaccinate all the children in the state of Goa. So परत एकदा सगळ्यांकडे एज अ स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर हांव मागता की 27 फेब्रुवारी संडे 2022 सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांक 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक हाडची, तेंच्या लागच्या जो सेंटर आसा थंय व्हरचें आनी तांकां न चुकता हो डोस घालचो. मुरगांव पालिकेचे रीण काडून पगार घालपाची पाळी. कामगारांक 2 म्हयने जाले पगार घालूंक तांकना. कामगारांक जानेर फेब्रुवाराचो पगार पडिल्लो ना. आतां पगाराक पालिका रीण काडटा. बँकेचें रीण काडपाचें चल्लां म्हणून नगराध्यक्ष सांगता. इन्स्पेक्टर इंजिनियर धरून चडशे कर्मचारी खंय वेंचणुकेचे ड्युटेर आशिल्ल्यान पालिकेच्या येणावळींत मार बसलो. म्युन्सिपालिटीचो पेमेंट जावंक ना ही खरी खबर आहा. म्हटल्यार पेमेंट 2 म्हयने जावंक ना. आमी डिसेंबराचो पेमेंट दिल्लो आहा, जानेवारीचो उरला आनी दुसरो म्हयनो म्हटल्यार आतां रोखडोच फेब्रुवारी लागला. पेमेंट उरलो हेचें कारण म्हटल्यार आमकां मेन म्हटल्यार इन्कम येवपाचो खूब कमी जाला. कारण आहा तेका इलेक्शनाच्या निमतान आमचे JE ME आमचे स्टाफ सगळे चडशे जाण इलेक्शन ड्युटेक लागून इलेक्शनाच्या कामाक लागून बिजी उरले आनी आमकां तेका लागून आमचो जो प्रोसेस आहा इन्कम येवपाचो तो मातसो कमी जाला. आमी खूब आमच्या भाशेन ट्राय करता की आमचे जे कामगार आहा तांकां पेमेंट मेळपाक जाय आनी आमी भरपूर ट्राय केला की बाबा तो खंयच्यान तरी ह्या मेळोन तांकां दिवपाक जाय. कारण सगळे जाण काम करता की म्हयन्याच्या एंडाक ना बिगिनिंगेक तांकां पेमेंट मेळपाक जाय.
आमी ताका लागून आमी एक हें केला बँके कडेन एक प्रपोजल घातलेलो आहा तो हेका लागून पेमेंटाक लागून तो प्रपोजल पास जाल्या उपरांत आमी जानेवारी फेब्रुवारी 2 म्हयन्याचो पेमेंट एक फावटीन दिवपाक शकता आनी ते आमी एप्रुवलाक लागून DMA कडेन धाडला DMA कडेन धाडलेला DMA ते एप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच बँकेक दिल्या उपरांत ते दिवपाक रेडी आहा आमकां ते दिल्या उपरांत आमी पेमेंट इशू करतले. MPT MPA जाल्ल्या नुस्तेमारांच्या कपलाक आटयो. गोंय सरकाराचें आतां कोत ना. मुरगांवच्या नुस्तेकारांचे इशू हाताळपाची तांक आतां सरकाराक उरिल्ली ना. सगळ्या जाळवणदारांक एकठांय करून MPA बरोबर उलयतले म्हूण फिशींग बोट ओनर्साचो अध्यक्ष जुजे फिलीप सांगता. फिशींग जेटी करता म्हूण सांगून खंय सरकारान लोकांच्या तोंडाक पानां पुसलीं. ज्या पार्लमेंटान एक बील पास जाला ज्या MPT जालें ते MPA जाले म्हणून आतां सगळो पावर जो पुट्रासाक जो एक ऑथॉरिटी MPA ऑथॉरिटीक मेवला आतां हेजेर जो अंडर सगळो गव्हर्मेंट जो कंट्रोल आहा तो सगळो MPAचेर येयला म्हणजे MPT ऑथॉरिटी हाचेर येयला हो आख्खो फूल पावर आयज हाका मेवला म्हणटकच फायनली जे MPTचे जे कितें तर एक प्रोजेक्ट आसले सागरमाला प्रोजेक्ट आनी कितें आहा हे सगळे एक करपा लागून हे सगळो पावर सेंट्रलान तांकां दिला. आतां हेजेर जे स्टेक होल्डराचेर आमी लायक अ फिशरमॅन जे आमचे ट्रेडिशनल भाव जे रांपोणकार जे आमचे जे प्रोजेक्ट इवन आसले जे फिशींग जेटी हे सगळो अंडर डायरेक्टली म्हणटा ते MPAचेर गेला. आतां ते पावरफूल जाला इवन म्हाका दिसता हेजेर इवन गव्हर्मेंटाचो देखून पावर हांचे MPAचेर चलपाना. सो फूल पावर आयज तेंचे लागीं पावला म्हणटकच तेंच्या हातीन पडला म्हणटकच हांव नको आमचे जे स्टेक होल्डराचें कितें जातलें तें कांय खबर ना. सो फायनली आमकां इतलीं वर्सां हिंगा वास्को दवरले की आमकां एक फिशींग हार्बर बांदून दिता लायक फिशींग जेटी बांदून दिता म्हणून एवरीवेर वचून चोवपा वचत जाल्यार लायक पँजीम बेतूल हे सगळे कडेन आयज एक फिशींग जेटी जाल्या. आयज फिशींग जेटी आमच्या वास्को ज्या खारेवाडा भागांक आयज ना. आयज ह्या गव्हर्मेंटान अशें फटयलां कितें येत्या वर्सा तुमचें जातलें मागीर जातलें हे सगळे एक दोळ्यांक पानां लावपाची ही खबर. सो फायनली म्हाका दिसता हांवें एक डिसिजन घेतलां अशें की जे स्टेक होल्डर्स जे आहाय तांचे लागून मेळून बराबर मिटींग घेवन डायरेक्टली आमी MPTन लायक MPA ही जी ऑथॉरिटी आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला ताचे लागीं वचून बसतले. शेनवारा 26 फेब्रुवारा सावन गोंयांत शारांनी कार्नवाल परेड. टुरिजमाच्यो गोंयभर फ्लोट परेड आनी कार्यावळी. शारांनी कार्नवाल कमिटीची तयारी चल्ल्या. पणजे अंदू फ्लोट परेड एंटरटेनमेंटा बरोबर बीच कार्नवालय. मिरामार दर्यादेगेर 50 फूड स्टॉल्स घालतले. वेंचणुकेच्या निकाला आदीं किंग मोमो राजवटीचे येवकाराक तयारी. कार्निवलाक येवपी फ्लोटांचो दिवजा सर्कल ते रायबंदर मेर्शी जंक्शन मेरेन लायनअप आसतलो. पोन्न्या सचिवालया कडच्यान फ्लोट परेड सुरू जातली. थंयच्यान कला अकादेमी मेरेन परेड आसतली. परेड सोंपतकीच फ्लोट कांपालावेल्या बांदोडकर ग्राउंडार पार्क करपाचे म्हूण ट्रॅफिक हेडक्वॉर्टर्सान स्पश्ट केला. कार्निवल परेड पळोवंक उत्तर गोंयच्यान येवपी गाडयांक कदंबा बस स्टँडा कडेन EDC प्लाझा कडेन पार्किंग. जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान येवपी गाडयांनी बांबोये GMC कडच्यान गोवा युनिव्हर्सिटी दोना पावला रस्तो धरून शारांत येवपाचे. कार्नवाल पळोवंक येतल्यांनी गाडयो कांपाल ग्राउंडार पार्क करपाच्यो. फ्लोट सुरू आसतना रेग्युलर ट्रॅफिकाक दिवजा सर्कल ते रायबंदर रस्तो बंद आसतलो. यांनी मेर्शे सर्कल बायपास रस्तो धरून फुडें वचपाचे. येरादारीक आडखळ जावची न्ही म्हूण हेवी गाडयांक शारांत एंट्री आसची ना म्हूण ट्रॅफिक पुलिसांनी स्पश्ट केला. वास्कोय कार्नवाल सुरू. आयतारा 27 फेब्रुवारी त्या दिसा आमचे जे प्रोग्राम जाता पळय इनॉग्रल फंक्शन जातलें हांगा खेळ तियात्र जातली 27 तारखेच्यान चालू जातली. ही खेळ तियात्रां विविध ठिकाणी अशी म्हणजे मारगांव तालुका जो आसा पळय ते 8 ठिकाणी जातली. हे म्युन्सिपाल्टीचे भितर अशें ना तर रायट अप टू कुठ्ठाळे गोंयचे फ्लोट्स बी आसा पळय आमी गोंयच्यो कला ज्यो आसा पळय
त्यो हांगा प्रदर्शीत जातल्यो मागीर तिसऱ्या दिसा जेन्ना आमी वयता तेन्ना मागीर 3:30 जे आसा पळय आमचे 1 मार्चाक 3:30 रातच्या तेन्ना डान्स परफॉर्मन्सीस बाय लोकल आर्टिस्ट स्पेशली जे आमचे लोककला जी आसा पळय ती प्रदर्शीत करूंक सोदता तांकां आमी वाव दितले ह्या तिसऱ्या दिसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.